जे आता कितें हें केलें हॉट मिक्सिंग केल्लें पावसा पयलीं तेजी दुर्दशा रस्त्यांची अशी जाल्ली आसा। डांबर घातलेले ते सगळे गेला आनी तुमी पळोवपाक शकता की खड्डे पडल्या सगळ्या रस्त्याक आनी जे कोण वयस्कर लोक आसा जाणटे लोक तांकां खूब त्रास जाता। इवन हांगा सांजचे टायमार ब्लॉक जाता तेन्ना सुद्दां म्हणजे चडशे प्रॉब्लेम म्हणजे हेका लागून रस्त्याक लागूनच प्रॉब्लेम येता सगळो आनी तेजेर सरकारान त्वरीत एक्शन घेवची आनी परत जर हें बुजोवपाक जाता जाल्यार बुजोवची आनी जी रहदारी आसा लोकांक सोयीस्कर रितीन करचें अशें हांव मागतां। आमी सद्या आसा फोंड्या वाठारान आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान हो रस्तो पळोवपाक शकता। हो जो रस्तो आसा तो पावसा पयलींच हांगासर हॉट मिक्सिंग जाल्लें, पूण ह्या पावसान ह्या रस्त्याची हालत कितें जाली ती आमकां हांगासर दिश्टी पडटा। कोणूय पळयल्यार म्हणटलो ह्या रस्त्याचेर कितलीं वर्सांच जालीं दिसता हॉट मिक्सिंग जावन आसतलें। फोंड्या वाठारान म्हणटा फोंड्या तालुको जो आसा त्या तालुक्यान 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी येता आनी चारूय जे आमदार आसा ते मिनिस्टर आसा। जेन्ना आमी म्हणटा फोंड्या 4 मिनिस्टर जाल्यार हांगासरले डेव्हलपमेंट खंयच्या लेवलार आसपाचें, रस्ते सामके सुळसुळीत आनी चकचकीत आसपाचें। पूण हांगासर जी परिस्थिती आमी पळयता अशें न्ही की हांगासर काम जावना, हांगासर काम जालें आनी जे हॉट मिक्सिंग आशिल्लें तें व्हांवन गेलें। जाल्यार ह्या गजालीचेर कारणीभूत कोण? जो कॉन्ट्रॅक्टर हो रस्तो करता तो काय जो PWDचे ऑफिसर जे इन्चार्ज आसता ते? म्हाका दिसता जे कन्सर्न ऑफिसर आसा, जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा, तशें जे आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर आसा, जे PWD मिनिस्टरूय जावन आसा, तेंच्यांनी खंय तरी ह्या गजालींचेर लक्ष घालपाची गरज आसा। हे रस्ते बेगीनच्या बेगीन दुरुस्त करचे जाणे करून जे लोक आसात तांकां त्रास जावचे न्ही म्हणून फोंड्याच्यान प्रुडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारी।